क्रिस्तांव भावांची पावसातली व्हडा उमेदीची परब म्हळ्यार सांजाव। पुराय गोंयांत साबार क्रिस्तांव भावांनी शेनवारा सांजाव व्हडा उमेदीन मनयलो। सुरवेक वडिलांच्या कायद्या प्रमाण भुरग्यांनी बांयत उडी मारून सांजाव पारंपारीक रितीन फुलयलो। ते उपरांत कृत्रीम तळ्यांत उडी घालीत आनी पावसांत न्हावन सांजावाचो घोस्त काडलो। Viva Sao Jao, Viva Sao Jao, mata kopel angin full maruya. Go around, sonsarak kasarao, sabis gazuya. Viva Viva Sao Jao. Festival is been celebrated for years together at this Khadin Kampal. It's the only place in Panjim where Sao Jao is being celebrated. This is the unique place where all these Khadin people join together. They all have put in their mind to do all these things. There's one Leslie here also who does a lot of good work. I wish the people of Khadin all the very best for Sao Jao in coming years. देव बरो दीस तुमकां सगळ्यांक। माझे नाव फ्रांसिस रिबेरो आणि आमची ही कमिटी जावन आसा होली क्रॉस काडीत बॉयज। आमी वर्सा वर्स सांजाव करता, हो आमचो कायतान वर्सा वर्स आमी सांजाव करता। हांगासर पयलीं आमी रोजार करता, गाडीन करता, मागीर आमची बांय आहा गांवची, ते बांयत वचून आमी उडकी मारता आनी मागीर हिंगा येवन पयलीं आसतना तुमी हो कशें पूल केला, रेन डान्स केला। आमची स्पेशलिटी म्हणल्यार हिंगा सगळें फ्री, म्युजीक फ्री, न्हावपाक फ्री, एंट्री फ्री आनी थोड्या तेंपान मातशें वखदां आमी हिंगा जेवण वाडटलें तेंय फ्री। सगळ्यांनी येवचें, एन्जॉय जावचो म्हणून आमचो हेतू, सगळ्यांनी येवचें, एन्जॉय जावचें। विवा सांजाव।